दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी पिळगांव बागवाडा हांगासर हुंवार येता। ताका लागून आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या अधिकाऱ्यांबरोबर सुवातेची पळोवणी केली। पळोवणी केल्या उपरांत आमदार शेट हांणी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साकडेन न्हंयतलो गाळ उसुपाची मागणी केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव मोहिनी जल्मी वॉर्ड नंबर 6 हो म्हजो बागवाडा पिळगांव हो म्हजो वॉर्ड। मागीर आमकां न्हू पळयत जाल्यार अशें दिसता की आयज आमकां देवान जें दाखयलें ही बरी गोश्ट दाखयली। तेन्ना आमचे आमदार म्हणटा प्रेमेंद्र शेट पळय लोक म्हणटा की ते मशीन म्हणटा ही गोश्ट खरेंच आसा। तेंच्यांनी म्हाका दिसता अशें तेंच्यांनी ते इलेक्ट जावन इलेक्ट तेंच्यांनी अशी भरपूर कामां केली। आनी म्हाजे पंचायतीन हांव जेन्ना सरपंच आसलेलें आतां लास्ट टायमाकसून हांव आतां दुसरें आसा म्हणून तेंच्यांनी म्हाज्या सुद्दां टायमाक असो 10 इयराक अशी भरपूर अशी कामां केली जे कोणाचें लक्ष पडोंक नासलें इतल्या वर्सां ती तेंच्यांनी कामां केली। आनी आयज तेंच्यांनी आमचें नशीब म्हणटा आमचे गांवच्या लोकांचें ज्या लोकांक रात आनी दीस हांगा न्हीद पडनासली जेन्ना पावस पडटा तेन्ना अकस्मात पाणी येतालें आनी कळनासलेलें। आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार जेन्ना कालचे फावटी सुद्दां पाणी येयलें तेन्ना 2 दीस आमी लोकांक हांगा प्रायमरी स्कूल आहा त्या स्कुलान दवरलें तेन्ना आमच्या MLA सरांनी सगळी तेंची टीम येवन तेंच्यांनी आमच्या लोकांक भरपूर हेल्प केलो। आनी आतां दुसरी गोश्ट इतली म्हाका बरी दिसता सांगपाक म्हणल्यार ते आतां येवन हांगा तेंच्यांनी येवन ती सर्वे केली पळय न्हू ती खरेंच जाय त्या टायमाक तेंच्यांनी आयज सर्वे केल्ली आसा। खूब पाणी भरतालें आनी खूब त्रास जाताले घरान जाल्यार आमची सगळीं पडली आनी 2-3 फावटी तरी पाणी भरलें। पण आतां आनी कितें केलां म्हाज्या गांवान पयलीं ते खळी उसपन घेतलेली सगळ्यांक हांकां विचार आनी देप्याक एका वाचमेन तो तेणी सगळें उसपन घेतलेलें आनी ते मेरेन आतां परती भरोन येयली न्हू ती परत पाणी वयर येवंक लागलें म्हणजे सोमतें घरान पावलें। गेल्ल्या 30 वर्सांक आमचें घर पडलें म्हाजे वटेनचें म्हाजी पडी मागीर दुसऱ्याचें पडलें पळय आनी आतां ते मेरेन हो हें घेता बाबा आमदार आमची जखम घेता आनी तो मुद्दम आमच्या वाड्यार येवन वता पाणयाचो येवन हो आमची सोय करता बाबा अशें म्हाका दिसता। उदीक खूब भरलेलें फाटल्या दिसांनी पासून खूब भरलेलें। गेल्या वर्सा पावसान बागवाडा पिळगांव हो सबंद भाग जो आसा हो पावसाच्या उदकामुळे भरून उरलेलो आनी हे पावसाचें उदीक जवळ जवळ 5-6 दीस अशेंच भरून उरल्या कारणान आमच्या नागरिकांक खूब हेजो त्रास भोगचो पडलो। आनी ह्या अनुशंगान जो भरून उरणारो भाग जो आसा हो कित्याक भरून उरता हेची पाहणी करपाक लागून आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या अधिकाऱ्यांक हांगासर आपयल्ले। आमच्या बरोबर कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे राम गुप्ता म्हणून आयज हांगासर आमच्या बरोबर आसले आनी ही पाहणी करता आसतना अशें दिसता की जो बागवाड्या पासून तो मुख्य समुद्राच्या फाट्याक जो येणारो जो भाग आसा तो नालो आसा तो कंप्लिटली भरलेलो आहा। म्हणजे जे उदक ड्रेन जावपाक जाय ज्या स्पिडीन ते ड्रेन जावपाक जाय तशें जायना हो एक भाग जाला। आनी दुसरें म्हणजे हो जो मुख्य मांडवीचो फाटो हांगासर येता हो फाटो 2007-8 ह्या सालान ड्रेजिंग केल्लो म्हणजे तेजे खोलायेक खोल केल्ली आनी आतां तें उथळ जाल्लो आहा। म्हणजे जवळ जवळ 15 वर्सां नंतर हेजें सिल्टींग जाल्लें आहा हितून हें सिल्टींग काडपाक लागून हें एक डिमांड आमचें आसा। आमच्या नागरिकांक जो त्रास जाता तो योग्य तो पद्दतीन तेजेर आमी कितें करपाक जाय हेजें सोल्युशन काडलेलें आसा। आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक आमी सांगलां की हे पूर्ण जो 100 मिटर हे सायडीक आनी 100 मिटर वयले सायडीक हे दोनूय सायडीकसून हो फाटो जो आहा दर्याचो हो ड्रेजिंग करून खोल घालपाक जाय तेन्नाच तें उदक जें आहा वयलें तें बरे भशेन ह्या दर्याक जॉयन जातलें।